देवाचे उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज पवित्र सभा सांत जोगोबाची परब समोरंभता। हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतले तुमच्यान पिवंक जाय। जेजू हो विचार आपल्या शिसांक कोत्ताना एक शिकवण दिता आनी ती म्हळ्यार एकामेका सोवे पोटवे खातीर झुजचे बदलेक देवान दिल्लें मिसांव सुपूर्णायेक पावोवंक प्रयत्न करपाक अदीक फायद्याचें। हें कार्य सोपें न्हय। हें काम पूर्ण करपाक जेजू भाशेन आमकांय कोश्ट दोग सोसूंक पडटले आनी ह्याच खातीर कोश्टांनी आनी अवघड्यांनी उरलेले काळजींतले पिवंक जेजू आमकां आपयता। आमी भाग्योन पावलोची सुचोवणी मानून घेवंक क्रिस्ता खातीर आमी सोगले सोंसुया। ह्या आमच्या संवसारी कोश्टी जिविताचे इनाम आमकां स्वर्गा राज्यांत फावो जातलें। बाबा, आमी एक 20व्या शेंकड्यांत तुज्या पुताचे शीस आमी ताचे सेवे चाकरेचे मोन आपणावून ताचे खरे शीस जावंक तुजो आधार आमकां दी। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आधार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव।